नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नातालाची तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी. आनी आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेची वेंचणूक जातली 3 मार्चाक. मुखेल वेंचणूक आयुक्ताची दिल्लीत घोशणा. 4 मार्चाक मतमेजणी. 6 फेब्रुवारीक वेंचणुकेची अधिसुचोवणी. उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख 16 फेब्रुवारी. गोंयकार नातलाच्या मुळात. नखेत्रा, बेल, सांताक्लॉज, बेबिंका आनी दोदोलान भरलो बाजार. म्हारगायतय गोंयकारांनी नातालांची उमेदीन केली शॉपिंग. घरा भायर गोठे, क्रिसमस ट्री. मोर्जी जावपाक लागला रशियनांचे घर. दर्यादेगेर शेक चलोवपी रशियन नागरीक भारतीय नागरिकांक शेक्सा भितर दिनात येवपाक. आदित्य आर्यान काडिल्ल्या मुद्द्याचेर पळयात हो खासा रिपोर्ट. लोकांच्या मर्जी प्रमाण जमीन आनी पर्यावरण सांबाळून ताचो बरो वापर केल्यार गोंय पुरायपणान जातले मुक्त. आर्च बिशपाचो नातालाच्या मुहूर्ताचेर संदेश. आनी खेळामळार पेजाद बॉक्सर घेवन मुंबय फायटर्स करतले नव्या वर्सात जबरदस्त कामगिरी. पंगड व्यवस्थापक लेनी डिगमाची येवजण. आता खबर विस्तारान. गोंय विधानसभेची वेंचणूक शेनवारा 3 मार्चाक जातली. मुखेल वेंचणूक आयुक्त MY कुरेशीन दिल्लीत ही घोशणा केली. 4 मार्चाक मतां मेजतले. 6 फेब्रुवारीक वेंचणुकेची अधिसुचोवणी काडटले आनी त्याच दिसाच्यान उमेदवारी अर्ज भरपाचें काम सुरू जातलें. आचारसंहिता शेनवाराच्यान लागू जाल्या. त्या खातीर आतां गोंय सरकाराक कसलेच निर्णय घेवंक मेळचे नात. कसलीच कामां वा सरकारी नोकऱ्यांच्यो ऑर्डरी येवच्यो नात. भारताचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त SY कुरेशीन शेनवारा गोंया सयत 5 राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुकांची कार्यावळ जाहीर केली. गोंयची वेंचणूक शेनवारा 3 मार्चाक जातली. दुसऱ्या दिसा 4 मार्चाक मतां मेजतले. गोवा सिंगल फेज 3rd March 2012. Counting will be done 4th of March Sunday. The model code of conduct comes into effect immediately. गोंय विधानसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी 6 फेब्रुवारीक काडटले. त्याच दिसा उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जातली. 13 फेब्रुवारा मेरेन अर्ज भरूंक मेळटले. 16 फेब्रुवारी उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख आसा. वेंचणूक कार्यावळ अशी आसा. अधिसुचोवणी आनी अर्ज भरपाची सुरवात 6 फेब्रुवारी 2012. अर्ज भरपाची निमणी तारीख 13 फेब्रुवारी. अर्जाची छाननी 14 फेब्रुवारी. अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 16 फेब्रुवारी. मतदान 3 मार्च. मतां मेजप 4 मार्च. वेंचणूक प्रक्रिया पुराय 9 मार्च 2012. गोंयांत वेंचणूक जावपाक अजून 2 म्हयने 10 दीस उरल्यात. 2.25 म्हयने पयलींच आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान काँग्रेसवाले चाळवल्यात. बऱ्याच खात्यांनी कर्मचारी घेवपाचें काम अजून पुराय जावंक ना. आचारसंहिता लागू जाल्ल्यान आतां कर्मचारी घेवंक मेळचे ना. त्या खातीर मंत्री आनी आमदार बेजार जाल्यात. गोंयांतल्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी वेंचणूक घोशणेक येवकार दिला. वेंचणुकेक वचपाक आमी तयार आसात अशें सगळ्याच पक्षांचे फुडारी म्हणटात. Election Commission has said right from beginning that they will hold elections of all 5 states together. 3rd March is a suitable date, sir, for we welcome the schedule. Election जितले बेगीन तितले गोंयकारांक ह्या सगळ्या लुटालुटींच्यान बेगीन सुटकारो मेळटलो. 100 दीस वाचले दिसाक 2 कोटी सुद्दां म्हणल्यार 200 कोटी आमी एक डिमांड केल्ले की हांचे वेळ नोकर भरती जाल्ल्या. Okay. मागीर ते टेंडरां घालप हय ते सगळे आतां स्टॉल जावन इलेक्शनाच्या पयलीं आमचे स्वागत करता ह्या जनरल इलेक्शनाचे 2012च्या. मगो पक्षाचे इलेक्शन धोरण आम्ही 27 तारखेक केंद्रीय समितीची मिटींग आपयल्या.
त्या मिटिंगेक फायनल जातले. we were prepared to go to the elections at any point of time. Alliance झाले, whatever is the demand of the 12 states we are demanding, we stick to it. आम्ही त्याका आतले धरून. But in case alliance झाले ना ते धरून, then we are prepared to go alone, no? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. गोंयकार नातालांच्या मुडात गेल्यात. नखेत्रां, बेल, सांताक्लॉज, बेबिंका, दोदोल आनी हेर वस्तूंनी बाजार भरून गेला. दिसान दीस म्हारगाय वाडत आसली तरी ह्या म्हारगायेतूय गोंयकारांनी उमेदीन शॉपिंग केलें. पुराय गोंयभर उत्सवाचें वातावरण तयार जालां. नातलांचो बाजार करपाक पणजे बाजारांत लोकांची बरीच गर्दी पडिल्ली. नखेत्रांनी, लायटींनी आनी हेर सामानान बाजार बरोच रंगला आनी फुल्ला. चडांत चड बेस बरें डेकोरेशन करपा खातीर चड पयशे मोडपाक गोंयकार फाटीं सरना अशें दिसता. Whatever we expected, it is more than that we are getting. It's very, very costly, but decoration and सगळे पचपटे कोण नाकेत. कपडे घेवपाक बायलांची जाल्यार बाजारांत लोकांची बरीच गर्दी पडल्या. नातलांची धूम आनी नवे वर्साक येवकार दिवपाक सध्या गोंयांत पर्यटकांची संख्या वाडल्या. बरो एकदम खूब बरो. दोदोल, बेबिंका, प्लम केक, नेवऱ्यो, धोस, चॉकलेट आनी हेर जिन्नस नातलां खातीर तयार आसात. बाजारांत आयिल्लो नातलांचो संदेश दिवपी केक सगळ्यांचीच नदर ओडटा. अश्यो वस्तू भेट म्हणूनय दुसऱ्यांक दिवपाक येतात. येशू ख्रिस्ताक येवकार दिवपाक गोठे तयार जाल्यात. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिरकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. ऑलिव्ह रिडली टर्टलांचे घर मुर्जी ते आतां रशियनांचे घर जावपाक लागलां. मुर्जी गांवाक आतां लिटल रशिया अशें नांव पडलां. मुर्जेच्या संस्कृतीचेर आनी एकूणच पुराय गांवाचेर रशियन नागरीक कब्जो करूंक लागल्यात. दर्यादेगेर शॅक्स चलोवपी रशियन नागरीक भारतीय नागरिकांक तांच्या शॅक्सा भितर पासून येवपाक दिनात. डॉक्टर आदित्य आर्यन हे विशयाचेर पळयात हो खासा रिपोर्ट. मोर्जे गांव ल्हव ल्हव मिनी रशिया जावपाचे वाटेर आसा. ही गजाल सिद्ध करपाक रशियन भाशेंत बरयल्ली ही नांव फलकां रशियन नागरीक चलयतात ती हॉटेलां, शॅक्स आनी पर्यटक वसतिगृहांच पुरो. 7-8 वर्सां फाटीं जेन्ना रशियनांनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या धंद्यांनी पयसो ओतपाक चालू केल्लो तेन्नाच्यानच हो कब्जो चालू जालो. आतां गोंयच्या पर्यटन वाठारांत घोळटा त्या पयशां भितर रशियनांचो भरपूर मोठो वांटो आसा. मोर्जेच्या विठ्ठलदास वाड्यार कितल्याशाच रशियनांची हॉटेलां आसात. बारीकसाणेन पळयत जाल्यार पुराय वातावरणच रशियामय जालां. ह्या वाठाराक आतां मिनी मॉस्को नांव पडलां आनी मोर्जी आतां मिनी रशिया जावपाच्या मार्गार आसा. बोरा बोरा, ग्लावफिश, शांती, पापा जॉलीज अशे शॅक गोंयकारां वांगडा पार्टनरशिपान रशियन नागरीक चलयतात. ह्या वाठारांत रशियनांची चड शॅक्स आशिल्ल्यान थळाव्यांक ह्या शॅकांनी भितर सरपाक रशियनांनी बंदी घाल्या. जायरातींच्यो पाटयो, हॉटेलांचे मेनू आनी सायबर कॅफेंतल्या कंप्युटरांचे कीबोर्डय बदलून रशियन भाशेंत जाल्यात. रशियनांच्या ह्या मक्तेदारीन एका गोंयकार टॅक्सी ड्रायव्हराचो जीवय घेतला. रोहिदास शेडगांवकार ह्या टॅक्सी ड्रायव्हराक रशियाचो नागरीक कॉन्स्टांतीन अलेक्झांडर बोरोस्कीन 2009च्या फेब्रुवारांत मारून उडयल्लो. रशियनांचो ह्या वाठारांतलो वाडटो प्रभाव आनी दादागिरी पळयत जाल्यार बेगीनच थळाव्या लोकांक लेनिनाच्या पुतळ्याक येता वयता सलाम मारचो पडटलो काय कितें असो प्रस्न पडटा. गोंयच्या दर्यावेळांचेर रशियन नागरीक भारतांचो अपमान करतात हे डीजीपी आदित्य आर्यान सांगले उपरांत हे गजालींतले गांभीर्य दिसून आयला. मोर्जेच्यान आमचो खबरांकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.